लोबोचे अशें सावले म्हणजे ते तकलेर मारले म्हाका तर दिसता, कारण तो एक स्टेटमेंट केलो तेणें आनी एक जो स्टेटमेंट तेणें खरें म्हटल्यार करपाक जाय नासलो पण तेणें तो केलो, तो म्हणजे आरजी एक्सटर्शन घेता, आरजीचे भुरगे आसा ते एक्सटर्शन करता. आनी काल आमचो पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परबान ते क्लॅरिफिकेशन दिवपाक ते दिल्ले आसा, ताका चॅलेंजूय केल्ली आसा की बाबा तू जे सांगता जाल्यार ते तुवें प्रूव करून दाखोवचें आनी तूं समज प्रूव करता जाल्यार आमी आरजी पक्ष पासून बंद करपाक तयार आसा. रेव्होल्युशनरी कॉज पक्ष जो सामान्य गोंयकारांचो पक्ष आसा, सामान्य गोंयकार म्हटल्यार कोण, जे कोण सादे ज्यांच्यांनी मातये खातीर आयज भायर सरल्या, गोंयची माती माय भूंय वाचोवपाक लागून भायर सरल्या. आमी केन्नाच पयशांक लागून भायर सरना. आमी अशी परिस्थिती आमचे कडेन एकदां येता की बाबा आमचे कडेन ऑफिसाचे रेंट पसून टायमार दिवपाक जायना, आमचे कडेन सादे आमच्या भुरग्यांक पेट्रोल अलावन्स पसून दिवपाक जायना, आमकां कांय तांकां इल्ले खावपाक पसून दिवपाक जायना. स्वता आमचे भुरगे जे आसा, आमचे तरणाटे आसा, आमचे रेव्होल्युशनरी जे आसा, हे स्वता जावन भायर सरता फक्त गांवच्या मोगाक लागून, फक्त गोंयच्या मोगाक लागून.